हडफड्या शेनवारा मध्यरात्री 6 डिसेंबराक एक भिरांकूळ घडणूक घडली। हडफडच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयले। हे घडणुके उपरांत पुराय गोंयांत दूख पातळ्ळा। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंयचो खासा रिपोर्ट। हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाक मध्यरात्रीर सुमार 1 वरांचेर उजो लागलो। हे घडणुकेत आतां मेरेन 25 जाणांक मरण आयला। हातूंत 23 जाणांक घुसमटून जाल्यार दोगांक लासून मरण आयले। मरण आयिल्ल्या मदीं 3 बायलांचो आनी 4 पर्यटकांचो आस्पाव आसा। जखमी जाल्ल्या 6 जाणांक गोमेकोत उपचारा खातीर दाखल केल्यात। हातूंतल्या एकल्याक डिस्चार्ज दिला। उरिल्ल्या 5 जखमींची भलायकी सध्या बरी आसा आनी तांचेर बरे वैजकी उपचार सुरू आसात। सध्या पुलिसांनी ह्या पुराय क्लबाक सील केला। हे घडणुके उपरांत पुलिसांनी ह्या क्लबाचो धनी आनी जनरल मॅनेजरा आड FIR नोंद केल्या। तशेंच क्लब वेवस्थापनांतल्या 4 जाणांक ताब्यांत घेतल्यात। मुळावे म्हायती प्रमाण क्लबाच्या किचनांत जाल्ल्या गॅस सिलिंडराच्या स्फोटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा। तर कामगारांच्या गोंयांतूच काम करपी सोयऱ्यांच्या मता प्रमाण नाच सुरू आसतना फोग मारिल्लो ताच्यो किटायो उसळून हो उजो लागलो। त्या बरोबर सगल्यांक भायर काडले, मात रांदचे कुडींतल्या कोणाक हें कळूंक ना। अचकीत उजो पेट्टकच ते लासले। एक बायल नाच करतनाचो व्हिडिओ व्हायरल जाला। तातूंत वयल्यान लायटीक उजो लागून किट्टी पडटना दिसतात। हे घडणुकेची म्हायती मेळटाच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, थळावे आमदार मायकल लोबो आनी पुलीस महासंचालक अलोक कुमार घडणुके सुवातेर पावले। तांणी परिस्थितीचो आढावो घेतलो। मुख्यमंत्र्यांनी हे घडणुके विशीं दुख्ख उक्तायत गोंयकारां खातीर हो सामको दुख्खाचो दीस आशिल्ल्याचें नमूद करीत म्हटलें, हडफडच्या क्लबाक उजो लागून जाल्ले घडणुकेची चवकशी जातली। दोशींचेर खर कारवाय जातली। हडफडचे घडणुकेची दंडाधिकाऱ्या वरवीं चवकशी करपाचे आदेश दिल्यात। तशेंच हे घडणुकेक कारण थारिल्ल्या कोणाकूच सोडचे नात अशें मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रत्यक्ष उलोवन उज्याचे घडणुकेची म्हायती घेतली। मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबियांक गरजेची आशिल्ली सगळे तरेची मदत गोंय सरकार करतलें अशें तांणी सांगलां। तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी हे घडणुके विशीं दुख्ख उक्तायतना मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबियांक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मदत निधींतल्यान 2 लाख रुपया आनी जखमींक 50,000 रुपयांची मदत जाहीर केल्या। उज्याची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा दळ तशेंच पुलीस पंगड रोखडेच घडणुके सुवातेर दाखल जाले आनी तांणी झुजा पावड्यार रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू केलें। बचाव पंगडान भितर अडकल्ल्या लोकांक भायर काडपाचे आनी उज्याचेर नियंत्रण मेळोवपाचे बरेच यत्न केले। घडणुकेत मरण आयिल्ल्यांच्यो कुडी पोस्टमार्टमा खातीर गोमेकोत धाडल्यात। सध्या मरण आयिल्ल्यांच्यो कुडी वळखुपाक तांची सोयरीं इश्ट गोमेकोत पावल्यात। हडफडेचे सरपंच रोशन रेडकार हांणी हे विशीं उलयतना क्लबाचें बांदकाम बेकायदो आशिल्ल्याचे आरोप केले। पंचायतीन हे बांदकाम मोडपाचे आदेश दिवनूय दनयांनी न्यायालया कडल्यान स्थगिती मेळिल्ली। सरकारान आतां हे विशीं खर कारवाय करची अशी मागणी तांणी केली। मजगती प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी ही दुखेस्त घडणूक आशिल्ल्यान हो गोंय पर्यटन इतिहासांतलो काळो दीस। तशेंच भाजप सरकाराच्या काळांत भौशीक सुरक्षा आनी प्रशासन हालिल्ल्याचो हो परिणाम आशिल्ल्याचें तांणी म्हणलें। पुलीस महासंचालक अलोक कुमार हांणी क्लबाची संरचना, अग्निसुरक्षा नेम पाळप आनी आपतकालीन वेळार भायर पडपाच्या मार्गाची तपासणी करपाचे निर्देश दिले। पुलिसांनी क्लब सील करून फुडलो तपास सुरू केला। हे घडणुके उपरांत हेर नायट लायफ आस्थापनांची अग्निसुरक्षा तपासणी करपाची प्रक्रिया सुरू करतले अशें तांणी म्हणलें। मजगती हडफडच्या क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ल्याचे घडणुकेचे काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियांका वाड्रा, गोयचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे तशेंच आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, अमित पालेकर हांणी दुख्ख उक्तायला। ह्या सगळ्यांनी ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी केल्या। मजगती हे घडणुकेचे फाटभुंयेर उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्या कडल्यान कागाळी खातीर आपतकालीन नंबर जाहीर केल्यात। हो उजो नेमको कसो लागलो हें अजून स्पश्ट जावंक ना। क्लबात उजो पालोवपी यंत्रणा तशेंच सुरक्षा विशींचे परवाने आनी वेवस्था आशिल्ली काय ना हाची चवकशी पुलीस करतात। हे विशीं पुलिसांचो नेटान तपास सुरू आसा। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंय फेसबूक, एक्स आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात
आणि www.bangarvoy.com हे वेबसायटीक भेट दियात.